अजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मानन्दाः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आजी शांतादुर्गा शंखबालेश्वरी संस्थानातून स्वामीले प्रप्रथम वास्तव्य संदर्भारी हांगा रौप्य खचित आसन सिंहासन देवीक अर्पण केले आणि ते रौप्य खचित सिंहासन देवीक अर्पण करताना अनेक कुळावी लोकांनी यथानुशक्ती यथामती आणि यथाभक्ती त्यांनी रौप्य नामी कसन सिल्वर म्हणताची त्यांनी दान केले ना कार्यक्रमात मस्त त्यांनी योगदान केले। ते सर्वही दानी लोकांक स्वाम्याले उपस्थितीतू सभा कार्यक्रमातू एक गौरव अर्पण कमिटीकडच्यान गौरव अर्पण स्वाम्याकडच्यान अनुग्रह प्रसाद हे तांकां दिवं का म्हणून कमिटी लोकांनी एक संकल्प केले। त्या संकल्पानिमित्तान आयच्या दिवसाक हे स्वामी महाराजाले हे सभा कार्यक्रमातून तुम्ही सर्व लोक हांगा उपस्थिती आसाची आणि आमगेलेची मठाचे अध्यक्ष श्रीनिवास ढिप्पे तशी जी आमगेले अत्यंत प्रिय गुरुवर्य स्वामीला अत्यंत परमभक्त तशी आमगेले कालावधीतही आमगेले सर्व ही कार्याक आमगेले खंच खंच कठीणाई येता आमका कठीणाईतू आमका सर्व ही रीतीनं आमका सहकार दिल तसले दिगंबर कामत तसाची संजय पै रायतुरकर आणि तरी आमगेले स्वाम्या बद्दल कितलेक मनान तांणी दवर घेतले हे तुमका कळता। तशी जी सर्व ही मुंबई कर्नाटका गोवा अनेक गांवतुलेन हांगा आज उपस्थिती आसाची एक कारण स्वाम्याल हांगा सभा कार्यक्रम जाता आशिल्ले निमित्तान विशेष जावन गेलो। आता सांगिल प्रमाणे आमगेल पूर्वाश्रमाचे कुलदेव वयीची किंतु परंपरेचे आणि दोन स्वाम्याले हे एक कुलदेव म्हणून घेता। एक 19वे स्वामी श्रीमद पद्मनाभ तीर्थ स्वामी आणि 20वे स्वामी श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी दोन्ही स्वामी अत्यंत प्रखंड तेजस्वी ओजस्वी राजस्वी जाऊन गेलो त्यांनी आमगेल मठ परंपरा चलोन हाडे। किंतु ह्या दोन्ही स्वाम्यांनी दोन महत्वाचे काम केले। पहिले स्वामी श्री पद्मनाभ तीर्थ स्वामी किते म्हळे तुमका अभिमान दिस का किते की म्हळे तुमगेलेची कुळावी तुमगेले कुलदेव म्हणले अभिमान तुमका म्हणले की हे विषय सांगतात। ते पद्मनाभ तीर्थ स्वामींनी त्यांना ते एक निर्णय घ्यायला दिला असल्यारी आज मठ पोर्चुगीजाला ताब्यात वता आशिल्ले मठ पोर्चुगीजाले ताब्यात वता आशिल्ले। आमगेल्या पद्मनाभ तीर्थ स्वाम्यान एक आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान बीज लायले वापस घेवच किती बीज लायले किंतु प्रयत्न करून 36 इयर्स 36 वर्ष आमकानी पोर्चुगीज सरकारामध्ये मस्तीतले तगादे मस्तीतले हे जाले। ते पद्मनाभ तीर्थ स्वाम्यान लिस्बन पोर्तुगालांतू एक असा थंयचे रायाकडच्यान हे करून गेलो थंयचे रायाकडच्यान एक सर्टिफिकेट आयले की पर्तगाळ मठ हे पद्मनाभ तीर्थ स्वामीले पर्तगाळ मठाच्या स्वाम्याकच सीमित जाऊन असा अंतु पोर्चुगीज सरकार हस्तक्षेप करना कोर्टही हस्तक्षेप करना रायही हस्तक्षेप करना तिसरे कसन की म्हळ्यारी कारवारातुल्यान कसने तरी मठाक खंयचे सामान येवच असल्यारी आम्ही ताका टॅक्स ही लायन दिनाचे। सो संपूर्ण फ्रीडम संपूर्ण कसन एक ताबो मठाचे ताब कसन असा ते सर्व स्वाम्याकच सीमित आम्ही पोर्चुगीज सरकार हातून हस्तक्षेप करना। किंतु बाकी खंच कुळावी आसाचे कुलदेवस्थान आसा ता फुटूची पोर्चुगीज बाय लॉ हांग लागता।
किंतु पर्तगाळ मठा खंयचेही बायलो ना तांणी कसं सांगता त्याची लॉज आता आमगेल बायलो तांक लाग ना म्हणून तांणी सर्टिफिकेट दिले. हे सर्टिफिकेट घेवचेक पद्मनाभ तीर्थ स्वाम्यान मस्त परिश्रम घेतले आणि लास्ट 1882 पोर्चुगीज सरकारानं एक सर्टिफिकेट तांगेल ते गॅझेट म्हणतात तांत तांणी नोटिफाय केले की पर्तगाळे मठाक खंयचे रेस्ट्रिक्शन ना त्या न्हयशीची आज तुम्ही कसं तप्त मुद्रा धारण घेतिलाय. तप्त मुद्रा धारण घेतील बद्दल हे विषयी कोर्टांत घालले. बाकी कोण की हानी मेळ घेऊन कोर्टांक घाले. कोर्टांक कसं घाल की म्हळ्यार आम्ही बलात्कार रूपानं ते गरम हुन उरतले वे तप्त मुद्रा हुन हुन उरता ते अंगार लायताचे. सो आम्ही बलात्कार रूपानं ते लायताची म्हणून गेलो एक अशी थंय कोर्टांत केस घाले. कोर्टान सांगले पर्तगाळे मठाचे स्वामेल विषय आम्ही हे एंटरटेन करण्याची कसं नाही असल्यार तुम्ही स्वामेलेही वचून इतिहास करा. स्वाम्याचे विषय आमगेल कोर्टात आम्ही घेण्याची तांगेले कोर्ट असा थंय वचून करा. पोर्चुगीज आम्ही दाखल करना म्हणे. सो इतलेक स्थानमान हाडका म्हळ्यारी आमगेल ते पद्मनाभ तीर्थ स्वामीन जर परिश्रम करना जाल्यार दिसलेरी आजी हे मठ वैकेच आमगेल ताब्यात उरून आशिल्ले. आणि तसल पद्मनाभ तीर्थ स्वामी ह्याची जी तांगेल पूर्वाश्रमाची कुलदेव हे अत्यंत अभिमानाचे विषय. एक अत्यंत महत्वाचे काम पद्मनाभ तीर्थ स्वामीन केले. दुसरे श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन एक आमगेला कसं नस की म्हळ्यारी देवाल संबंध गुरुल संबंध आमकां अत्यंत महत्वाचा आसा. तशी श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यांनी 1906 हे वर्षाक तांणी समाजाकची एक कसन म्हळे एक क्रांती समाजांतूची एक व्हड क्रांती तांणी हाडले. पुंडलीक राव म्हणून आशिल्लो तो सिरसीचो तो लंडनांतू ताणे बॅरिस्टर इन लॉ. जो व्यक्ती लंडनांतू लॉ शिकता ताका बॅरिस्टर इन लॉ म्हणून ताका पदवी प्राप्त जाता. जो भारतान शिकता ताका आम्ही आदोगाद म्हणून इतले सांगताचे ना दोतर म्हणून सांगताचे इतलेच ऍडव्होकेट म्हणून सांगताचे. किंतु जर तो लंडनात शिकला तर ताका आम्ही बॅरिस्टर इन लॉ म्हणताचे. त्यातून महात्मा गांधी तो लंडनात शिकिलो ताका बॅरिस्टर म्हणून सांगताचे कित्याक की म्हळ्यार तो लंडनात शिकिलो थंय लॉ शिकल्यारी ताका बॅरिस्टर इन लॉ म्हणून एक तशी संबोधन करतात. हो पुंडलीक राव शिक्षणा खातीर लंडनाक वता बॅरिस्टर इन लॉ थंय शिकता आणि वापस भारत देशा येता. भारत देशांत केन्ना तो येता तेन्ना समाजाक उट्ट लोकांक कळटा की हाणे परदेश गमन केले. परदेश गमन केलेल्या निमित्तानं हाणे धर्माचे आणि आमगेर आचार संप्रदायाचे विरुद्ध हाणे कार्य केलेल्या निमित्तानं ना समुद्र उल्लंघन करून पार केलेल्या निमित्तान हाक वापस आमगेर समाजांतू प्रवेश ना अशी कोण हे केले समाजाचे लोकांनी एक निर्णय घेऊन गेलो ताका दूर करचे अर्थात बहिष्कार करचे. बहिष्कार इन दी सेन्स कशी की म्हळ्यारी तागेले घरांतू कसने कार्यक्रम असलेरी आणि ताणे आमंत्रण दिलेरी तागेल घरांत वच्चे जायना. कसने एक कार्यक्रम असा आणि ताणे सर्व लोक आमंत्रण दिले लोक तागेल कार्यक्रमात वत नाशिले. आमगेल कसकी कार्यक्रम असा लोक ताक कार्यक्रमाक आपे नाशिले. तागेल कार्यक्रमाक कोणे वत नाशिले. आमगेल कार्यक्रम असल्यार ताका आपे नाशिले आमंत्रण दी नाशिले. आणि देवस्थान असा ना खंयचे होर कार्यक्रम असा सहपंक्ती भोजन म्हणून असा. पंक्ती भोजन म्हणतात. पंक्ती भोजन म्हणजे सर्व लोक एक पंत बसतात एक लायनार बसतात ताका पंक्ती भोजन म्हणतात. कडे मंत्रोच्चारण करून घेऊन एक पंत खाण चाल करचे डिफरंट डिफरंट टायमाचेर न्ही. तो एकदा चालू करता तो ना उठू लोकांक रांदेकी उठूची पानार घालनंतर मंत्र उच्चारण केल्यानंतरच आरंभ करचे आणि मंत्र उच्चारण झाल्यानंतर कडे उठचे मध्ये मध्ये उठचे ना. हे पंक्ती भोजन आशिल्ले.
जर पंक्ती भोजनारी हो पुंडलिकराव येऊन बसले री बाकी लोक उठून वताशे कित्याक की म्हळ्यार हो परदेश गमन करून आयला म्हणल्यार एक उद्देशानं हाका बहिष्कार करताशे म्हळ्यार इतलेक मेंटली इमोशनली एक नंबर टॉर्चर केले तशी जाताशे हे विषयी श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला एक प्रस्तावने केता श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामीनी कसन सांगता की म्हळ्यार जे जे लोक परदेश गमन केल्ले आसा तांकां शुद्धी करचेक पुराणांतुची एक मार्ग दाखयल्लो आसा तुम्ही लेखताले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन मनोकल्पित कसले तरी शुद्धी विचार हाडल्या उरताले ना जे शास्त्र संप्रदायाक संमत आसा जे पुराण संमत आसा जे वेदाक संबंध आसा त्याची जी श्लोक आनी उठू घेवन गेलो श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामीनी हे पुंडलिकरावाक शुद्धी करचेक जाता म्हणून गेलो स्वामीन ताका अभय दिले आता शुद्धी कशी करचे वापस ताका शुद्धी करका म्हळ्यार वॉशिंग मशीना काय घालचे जायना ताका शुद्धी करका म्हळ्यार तुमगेले कसं तरी वस्त्राक खत लागलं म्हळ्यार वॉशिंग मशीनात घालयत ताका एक थोडे डिटर्जंट पावडर हाका खंयचे डिटर्जंट पावडर घालून घासचे जाता भायर वचून आयला म्हणून ताका कसं तरी धार्मिक शुद्धी जावंक आशिल्लें सो स्वाम्यांनी आता एक मनुष्य अवसूल गर्भातुल्यान जन्म येताना संपूर्ण अंगाक एक नमन अंट उरता एक म्युकस म्हणटाची उठो अंगाक लागील उरता सो ताजेर कसन जाता तागेले जनन जाले गर्भातुल्यान तागेले जनन जाले म्हणले जाता थंय तुगेले प्रोसेस चाल जाता कडे ओढ जाता संस्कार मेळटा तशी सो वापस तागेले जन्म जाले तशी क्रिएट करून घेऊन हे एक प्रोसेस स्टार्ट करता आता वापस अवसूल गर्भांत काय घालचे जायना आता वापस त्याची जी एक एटमॉस्फियर क्रिएट करता म्हणतना स्वामीन कसं सांग म्हळ्यार संपूर्ण एक 5 फूट उरतालो ना 6 फूट उरतालो ते 6 फूट संपूर्ण शरीर ते बुडून काढता कशी कंत बुडून काढता तुप्पांत बुडका एक व्हड भांड वेसल घेवचे तातूंत तूप घालचे आणि त्या तुपांत संपूर्ण बुडून घेऊन वयर यायचे आईल पुढे कशी जाता सेम अवसूल गर्भातुल्यान आईल तर चरड कशी दिसता अंगा कुटू कशी जाता सेम तशी जाल उरता आता तुगेले जनन जाले ते तुपाचे मडकी तुले ना वापस वयर आयले पुढे तुगेले जन्म जाले म्हणून जाता कडे ताका संस्कार करचे कडे ताका विचारले हांव करता हांव बॅरिस्टरीला पैसे आसा हांव करता बाकी लोकांक कशी खावचे का तूप मेळना आता न्हावचे खंय तूप हाडचे हा खावचे का मेळना आशिल्ले तेन्ना तूप आनी तितलें म्हारग हे तेनी आशिल्ले कोण एफोर्ड करचे का जायना आनी हांगा न्हावन घेवन वयर येवका कडेन ते तूप वापरचेकय जायना सो कसं करचे जाय टेन्शन घ्या नाका संपूर्ण भांडात संपूर्ण उदक भरचे एक थेंब तूप घालचे संपूर्ण भांड उदक घालचे आणि एक थेंबभर तूप घालचे सेम सिनेरियो क्रिएट जाता उद्दान तू हे उठू क्लियर जाता सो तशी स्वाम्यान परिहार काढलाय शुद्धी जाले संस्कार षोडश संस्कार तो लग्न जालो उठू संस्कार वापस ताका रिपीट केले रिपीट करून घेऊन उठू शुद्धी विचार तप्त मुद्रा धारण गोदान तिल प्रायश्चित्त हे सर्व ही केले करून घेऊन स्वाम्यान सांगले आत्त वचून पंक्ती भोजनाक बस म्हणून सांगले इतलं शुद्धी उठू कोर गेलो इंदिराकांती स्वामीन आज्ञा केले वापस वचून पंक्ती भोजनाक बस म्हणताना वापस लोक उठून गेले वापस लोकांनी स्वीकार केला ना ताका आनीक विरोध केले हे विषय 1906 स्वाम्यान फर्स्ट टाइम ताका शुद्धीचे हे कोरगेन दिले पंक्ती भोजनाक बसकारशिले बट उठू लोक उठून गेले वापस ताका मनाक हे दिले स्वाम्यान सांगले काही चिंता कर नाका वापस ताका पेले लोक उठून गेले कसं जाता तुगेल मान आम्ही वापस गौरव दिता म्हणून आमगेले मठ परंपरेचे कोण कोण भटजी आसाची तांगेल वटू बसून घेन पंक्ती भोजन करून घेन वापस ताका मान 1906 तुले ना हे चलत उरले कितें म्हळ्यार लोकांक
आमगेले सर्व लोकांक कन्विन्स करचे मस्त कठीण आशिल्ले, मस्त लोकांक कन्विन्स करचे मस्त त्रास देता आशिल्ले, उठूलक एक्सेप्ट करता नाशिल्ले. कडेरी अशीची थोडे वर्ष जाले लास्ट 36 इयर्स जाल्या नंतर 1906 फर्स्ट टाइम स्वाम्यान हे आरंभ केले. 36 इयर्स म्हळ्यार 1942 अंतू ह्याची वेलिंग नरसिंह देवस्थानात चातुर्मासांतू सर्व समाज बांधवांनी एक्सेप्ट केले की हे परशुद्धीकमनाचे अत्यंत गरजाचे आसा आणि हे आम्ही सर्व लोक एक्सेप्ट करता म्हणून गेलो. 1942 अंतू समाज बांधवांनी ते स्वीकारले. जर श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यांनी समाज विरुद्ध जालेर वैकेची हे समाजाचे लोक विरुद्ध करतानी आम्ही करना म्हणून गेलो. स्वाम्यान हे केला ताणी दृढ निर्धार करून गेलो. 1906 अंतू त्या पुंडलिक रावाक स्वाम्यान जर त्या दिवस जर शुद्धीकरणा दिले असल्यारी आज आमगेल समाजात लोक हांग बसून गेलो स्वाम्यान सभा कार्यक्रम करनाशिले. कित्याक की म्हळ्यार असल मस्त लोक भायर वता आशिल्ले आणि उठू लोकांक परदेश गमन बहिष्कार केले असल्यारी आज कार्यक्रमात आपल्याला कोणेय या नाशिल्ले. जर त्यांना इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान त्या निर्णय घ्याना दिले असल्यारी आज आमगेल समाज बांधव एकत्रित उरच्याक जायनाशिल्ले आणि ताचे संपूर्ण श्रेय कोणाक तरी वता दिल्यार ते एकमेव श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आणि त्या इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला पूर्वाश्रमाचे कुलदेवतेचे श्री शांतादुर्गा. हे तुम्ही कोण कोण कुळावी लोक आसा तांकां एक अभिमान दिसका आमगेल परंपरेचे आमगेले एक पूर्वाश्रमाचे कुलदेव जाऊन गेले असेल तसल स्वाम्यान असल एक मठा किती त्यांनी एक योगदान केलंय असल तर तांगेले एक कुलावी जाऊन गेले आम्ही जन्म घेतले हे आमगेल अभिमान म्हणून गेलो. तुम्ही सर्व लोकांनी एक गर्व करतात असेल एक संदर्भ तुमका प्राप्त झालाय. तिसरे आम्ही वैके असा आमगेल भाग्य कसं की म्हणारी 50 वर्षात उत्सव करत असेल भाग्य आमचं प्राप्त झालं. ऍक्च्युली आमगेले गुरुवर्य स्वाम्याक ऍक्च्युली श्रेय मेळकाशिले किंतु तांकां हे अवकाश मेळना. किंतु संकल्प परंपरा हे मुखारसून भरका आणि तांगेले उडगास करून गेलो आम्ही 50 वर्षाचे कार्यक्रम हे परिपूर्ण करताची. इंदिराकांत तीर्थ स्वामी कितले हुशार शिल्के म्हळ्यार आता सांगले की ढेंपेन जावो आमगेले दिगंबर कामतीन जावो मस्तीतले विषय सांगले अनिल पेन जावो टेक्नॉलॉजी हे ते किंतु आम्ही उठू आज ही पेपर असा ना 4 लोक विषय सांगताची लोक संपर्क येताची केलो विषय ऐकताची केलो आम्ही बरोवन दवरताची केलो आम्ही संग्रहांत असा हे आवटू मिळता. किंतु श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन कसन केले की म्हळ्यार हे व्यक्ती कोण पुंडलिक राव आशिल्लो तो बॅरिस्टर इन लॉ केले ताणें अर्थात आदोगाद एडवोकेट दोतर जाऊन गेला आशिल्लो. स्वाम्यान कसन केले की म्हळ्यार 18वे स्वामी हे 20वे स्वामी श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी 20वे स्वामी पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी 18वे स्वामी. आमगेल पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यांनी वाराणसी क्षेत्रांत अर्थात वाराणसी मठांतू नित्य ब्राह्मण भोजन सेवा जाऊ का म्हणून तांगेल मन आशिल्लें. कित्याक की म्हळ्यार वाराणसी एक दिव्य पवित्रतम क्षेत्र. तसल वाराणसी क्षेत्रांत कोण कोण ब्राह्मण येता तांकां नित्य ब्राह्मण भोजन जाऊ का म्हणून अन्नछत्र जाऊ का म्हणून तांणी संकल्प आणि फुकट काय जायना. तेतून स्वाम्यान कसन केलें ते काशी राय कोण आशिल्लो तागे लेगी 6000 रुपीज 18th सेंचुरी आता 21st सेंचुरी 3 शतका पहिले 6000 रुपये स्वाम्यांनी त्या राया लेगी दवरले आणि रायाले कसना कमिट केले की म्हळ्यार हे वाराणसी क्षेत्रांत कोण कोण येताची तांकां ब्राह्मण भोजन जावची तशी तुवें पळोवन घेवं का म्हणून गेलो अशी एक एग्रीमेंट जाले आणि स्वाम्यान 6000 रुपये दिले. 18th सेंचुरीन तू पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान हे निर्णय घेतले. थोडे वर्ष चलले थोडे वर्ष अन्नछत्र इत्यादी चलले कडेरी जालें. किंतु 6000 रुपये थंय आसा कॅपिटल अमाउंट थंय दवरले स्वाम्यान त्या इंटरेस्टारी हांगा कसले तरी चल का एका कॅपिटल अमाउंट वापस तरी दिव का. एक दिकाना
पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी गत झालाय. कडेरी पद्मनाभ तीर्थ स्वामी आलाय. पद्मनाभ तीर्थ स्वामी केल्ला म्हणून लेख नाकाची. पद्मनाभ तीर्थ स्वामी ह्या पोर्चुगीज लोकांनी एक तक्रार हाडली. ते मठ वापस करच्याक तांगेलें आयुष्य थंय गेलें. वापस तांकां त्या सायड लक्ष दिवच्याक जालें ना. सो पद्मनाभ तीर्थ स्वामीन पोर्चुगीज काळांतल्यान ते मठाक येवच तशें केलें. कडे इंदिराकांत तीर्थ स्वामीक हे विशय कळले आशिल्ले, बुद्ध आशिल्ले की तांगेले परम गुरुले गुरु ना काशी हांतू 6,000 रुपये दवरले. आता रायाले काय फायट करचे जाय ना आमकां. आता फायट करका जाल्यार लिगली करका जाल्यार तसलो आदो गाजव का स्वामान हाका शुद्धी केले आणि आत्ता तू आमगेले वाराणसी त्या रायल विरुद्ध तू केस लढो का म्हणे. आणि ताणे सहर्ष जाऊन गेलो हे एक्सेप्ट केले चॅलेंज. आणि ताणे 6,000 रुपये वापस मठाक येवची तशी ताण केली. सो अशी स्वामी कशी एक आता बॅरिस्टर इन लॉ कोरून गेलो ताक शुद्धीकरणा दिले असले रे. त्या मठाक पैसे वैक्या या नाशिल्ले. मठाक पैसे किती गरज असेल ती म्हळ्यार अमृत पडी नंदादीप त्यांना तिथले संपत्ती मठाक ना आशिल्ले. मस्त कष्टांनी आशिल्ले. मस्त तिथले जाग आशिल्ले. मस्त तिथले लीज करून गेलो थंय भात आनी रोवन गेलो. ताजे कसन उत्पन्न येता त्या उत्पन्नान देवाक नैवेद्यानी जावक आशिल्ले. तेन्ना अशी सॅलरी बेस्ड कोणाक घेवन गेलो उरचेक जायनाशिल्ले. आणि त्यांना होटोड कुटुंब एक लोक आज बेंगलोरा गेले हे गेले. पहिले तशी ना. एक गावात तू 100 लोक उरता. उठ्ठू लोकांक पोस्ट आशिल्ले. चौडू आशिल्ले तांकां पोस्ट आशिल्ले. त्यातून ते 6,000 रुपये पैकीची स्वामीक अत्यंत महत्वाचे आशिल्ले. सो इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान शुद्धी केले. ताका हे कार्य दिले आणि ताणे एक अभिमानान हे करून घेवन वापस ते 6,000 रुपये मठाक येवचे तशी केले. सो इतले श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला एक विचारधारा कितले मुखार आशिल्ले तुम्ही आलोचन करा. आमगेर काही नाही. ताजेकिंता चढ इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यांनी आमगेर मठा कितीर परिश्रम केले, समाजा कितीर परिश्रम केले. तसले एक स्वाम्याले उडगास करतसल संदर्भ आईच्या दिवसाखांग प्राप्त झाले. ह्याची जी अत्यंत महत्वाचे आसा. एक जीवनांतू संबंध अत्यंत महत्वाचे. खंयचेय संबंध एक घराचे संबंध जावो ना एक मित्रमंडळी संबंध जावो, पती पत्नी विवाह संबंध जावो, आवे बापेल संबंध जावो, ना पिता पुत्र संबंध जावो, ना माता पुत्र संबंध जावो. प्रत्येकडे देवाल संबंध, गुरुल संबंध अत्यंत खंय गेले रिलेशन संबंध हे अत्यंत महत्वाचे आसा. किंतु आजी फॉर एन एक्झाम्पल तुका अमेरिका वच का एक पण कसन जातात. तुमका एक स्टोरी सांगून सांगा. एक पण कसन जात की म्हळ्यार एक चलो पतंग हे करता. पतंग म्हळ्यार तुमकां खबर आसतले कायट. सो पतंग ताणी हे करत असताना ल्हान भुरगो सान चल्लो पतंग सोडत आसा. पतंग सोडत असताना त्या हातान तू हे दिल उरता, दोर धरील उरता आणि ढील सोडत सोडत मस्त पतंग वयर गेलो उरता. कडे लास्ट बापाय सांगता आता धर घे म्हणून. कडे पूत कसन सांगता धरता. धरल्यानंतर पतंग वयर वता. पूत भुरगो त्या बापायक विचारता आम्ही अशी धरलेरी ते थंयच रावतली. जर आम्ही कट केले कसन जाता आनीक वयर वता म्हणजे न्हू. कोणाला विचार? चेल्ल्याल विचार कसाने कट केलं म्हळे हे पतंग आनीक वयर वता म्हणजे न्हू दिसता म्हणजे न्हू ता सांगता. आता बापायन सांगले कट केले रे वयर वता सकल वता म्हळे त्या चेल्ल्याक कळना. बापाय कितरी फटींग सांगता सामून दिसता. हांव कितरी फाल्स उलयता सामून दिसता. आणि ल्हान भुरगो ताका कन्विन्स करचे म्हळ्यार कठीण जाता. तेन्ना ताणें चेल्ल्याक सांगलें तुका तशी दिसता न्ही कट कर. तुका दिसता न्ही. आमगे लेखान कसं न्ही जर संबंध त्या पतंगाक वयर जास्त वयर वच्चे कित्याक जाताना हाणें धरील निमित्तान ते पतंग वयर वच्चे जाताना म्हणजे आमकां दिसता आसा. तुमकां तशी फील दिसता न्ही. जर आमी ते दोर धरले री पतंग आनी वयर वतना. जर ते दोराक आनी पतंगाचे संबंध कट केले री तेन्ना पतंग आनीक वयर वता म्हणजे तुमकां दिसता. तातूंत त्या भुरग्याकय तशें दिसलें
बापायन सांगा कट कर आणि तू पळय. आणि कट केलाय. थोडे वेळ अशी वैर 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 वच्चे दिसले कडे कडे लास्ट कसं झालंय सकल येऊन पडा. हे तुम्ही प्रॅक्टिकली तुम्ही पटेल असा. आणि पतंग हारोच किंता पतंग उडोच किंता कट्ट जाल पतंग कुकडचे जास्ती. हे तुम्ही सर्व लोकांक ते वचून धावून गेले कित्याक म्हळ्यार पतंग कट्ट केल्यानंतर सकल येत विना वैरी वत ना. ते कडे रे बाप्पेन त्या पतंगाच्या निमित्तानं ताका एक शिक्षण दिले. आजी आमकां ही दिसता की अमेरिका वचे, लंडनाक वचे, USA वचे ना ऑस्ट्रेलियाक वचे, जर्मनी वचे, किंतु हे देवस्पणाचे संबंध ना जाल्यार आवय बापाय वत नाका म्हणटात न्ही, हे जर संबंधच कट केले कित्याक म्हळ्यार आता जर्मनी वचका हे घरान सालिग्राम आसा, घरान तूं वर्साक कितरी हे करका ते करका, ताजे निमित्तान म्हाका जर्मनी वचचे जाताना, त्या निमित्तान म्हाका हायर पोस्ट म्हाका मिळताना. जर ते संबंध कट केले, कुलदेव येवचे जास्त कमी करचे, कडेर हे देवस्पणाने कमी करचे, हे संबंध जर कमी केले, आवय बापाय निमित्तान हांव हांगाच उरल्यार इंडियात उरले रे, म्हाका जर्मनीत हायर पोस्ट मेळना. हे संबंध जर कट केले रे हांव अजुनूय वयर वता म्हणून गे न्हू तुमी लेखताले. किंतु पतंग कशी दोराचे आणि पतंगाचे संबंध केले नंतर वापस कशी सकल येता, तशी कुलदेवालांनी आमगेल संबंध कट जाल्यार थोडे वयर गेले तशी दिसता वापस आम्ही सकल येता विना जास्त काय वयर वचना. थोडे वयर गेले तशी दिसता, कडेर त्रास येता, कडे त्रास आयल्यानंतर आणि खंय येवका आणि वापस आवय बापायल म्हारेंतू येवका आणि वापस देवस्पण करका आणि वापस कुलदेवा लागी आणि वापस येवचेच पडता. आता अमेरिका अमेरिका म्हणता आशिल्ले, आता कोण येऊन बसला पळय तो कसन म्हणटा सांगून वतना आमकां. तसल रितीचे देता. अमेरिकानी नाका इंडियान तुची उरल्यार बरें म्हणून दिसता सा. तो कितले पैसे मागताच पळय थंयचे ग्रीन कार्ड जावचेक, ताच्यान संपूर्ण एक गोवांत एक बीच घेवेत आमी आरामशीर उरयता. तितले तागेले रेट तागेले हायर जायत आसा. हा तागेल पॉलिसी मॅटर आमी आक्षेप करनाची, पण त्रास अशी जाता तू हायर पोस्टाक गेल्यार वैकेची लास्ट असल कसने तरी अवांतर टेक्निकल इश्यू येऊन गेलो वापस मारे हांव अशी करता सा, आता हांव USA उरका की हांव थंय वचका, हा ना जाल्यार फ्लायटार घालून आमकां धाड दिता. असल तरेचे परिस्थिती आयच्या दिसाक निर्माण जाल्या. पहिले एक संदर्भ आशिल्लो, जन्माक आयले फुडें भटमामाक जातक दाखोवचे, जन्मपत्रिका करचे, आणि आमी पूर्वाश्रम आसतना कोणे तरी आमी ही वैदिक कुटुंबांतूच जन्म घेतिल्ले निमित्तान आमकां थोडेशी ल्हान चूर बॅकग्राऊंडाचे विषय खबर आशिल्ले. सो कोणेय आयले री शिक्षण जाले, चेल्ल्याक फॉरेन वच्चे मेळतवे, अमेरिका वच्चेसवे, योग असवे, अमेरिका वच्चे योग असवे, ना जाल्यार लंडन वच्चे योग असवे. जातकांत जन्मपत्रिकेंतू ताका फॉरेन वच्चे योग आस की ना म्हणून विचारता आशिल्ले. म्हळ्यार कोणें चड तेन्ना फॉरेनाक वच नाशिल्ले. तेतून उठलो विचारतलो फॉरेन वच्चे म्हळ्यार व्हड तेन्ना फॉरेनात जर शिकून आयलो फॉरेनाक गेला म्हळ्यार एक व्हड तेन्ना स्टेटस. तेतून ताका फॉरेन वच्चे योग आसवे हे ते म्हणून म्हणटा आशिल्ले. आजी जन्म आजी कोण जन्म येता तो डायरेक्ट फॉरेनान जन्म येता आसा, जन्मपत्रिकांनी पळोवका म्हूण ना. हो आणि फॉरेना वता की कसन की म्हणून आता गेले जन्म फॉरेना जाता आसा, थंय संस्कार मेळटा आसा. आता तो थंय जन्मपत्रिका दिता आसा, हांव इंडियाकेन वच्चे जाता म्हणून हांव इंडियाक भारत देशा हांव केन्ना येवचे जाता हे तूं मागीर जन्मपत्रिका घेवन सांग बाबा. अमेरिका पूर जालें म्हाका, हांगाचे विजा हांगाचे तारीख हे तेणे म्हळ्यार म्हाका जीव म्हळ्यार तितले तरेचे टेन्शन आयच्या दिवसाक जाता आसा. आता तेन्ना आता कितलेही पैसे असले रे हांवें जर तारीख वाडयल्यार तुमगेले पयशे उठून थंय गेले, तुमगेले खावचे कांय मेळना, खर्चाक वता. हांवें 10% वाडयले ताण 50% वाडयले आनी 20% वाडयले, लास्ट आमी घेवं का न्ही, हांगा तुल्यान थंय पेटोवका ताण 20% एक्स्ट्रा दिवन आमी खावं का, आमगेले पयशे गेले न्ही. सो हे कोण आलोचन केले, कोणे आलोचन केले ना. भारतान तसल कसले त्रास असवे ना. भारत उठू लोकांक घेऊन गेन वत विना हा भारत मात्र एक कडे मात्र वत ना. हे आमगेल देशाचे एक अत्यंत महत्वाचे विषय.
आम्ही वैके मुखार वताची आमगेल बरोबर बाकी लोकांक वैकेची आम्ही घेऊन वचक आम्ही प्रयत्न करतात, किंतु बाकी लोक आणि कसकी तांगेले वैयक्तिक ह्या कोरगेनो ह्या करतासाची, किंतु भारतान केन्नाही दुसऱ्याला अपकार केला ना. आम्ही केन्नाही उपकार केल्या विना कोविडान त्रास असल्यार वैकेची आमगे लोकांक तरी आम्ही केल्ल्याची, आम्ही कोरगेनो बाकी लोकांक वैकेची प्राण वांचूच कितें आम्ही प्रयत्न केलाय. तसल आमगेले भारत देशांतू आम्ही जन्म घेतिले, आमगेले जीवन पावन म्हणून आम्ही लेखा. बाकी देशांत वचून गेले तुम्ही कितेही काम करा, किंतु भारत देशाचे अभिमान मात्र सोडच्याक वच नका. शरीर थंय उरो, शरीर अमेरिकांत उरो, किंतु मनांतू भारत देश उरो म्हणून आम्ही सांगचे का इच्छा पावसाची. हे अत्यंत महत्वाचे संबंध सोडच्याक प्रयत्न करनाकाचे. मग हायर पोस्ट मेळता म्हळ कितेरी आबेल बापेल संबंध, गुरुल संबंध, देवसपण कट केल्यारी हांव आनीक वयर वता म्हण असल खंयचे रीती थॉट्स मनात हाडच्याक वचनाची, विचार वैके करनाकाची. थोडे सुख मेळटाले, किंतु एक दिवस अशी कष्ट येता तेन्ना वापस तुम्ही सकल येवका पडटाले. सो असल केन्नाही विचारधारा घ्या नाकाच म्हण. आयच्या दिवसाक मस्त लोकांना दान धर्म इत्यादी केल्लो आसा. दान करू का? कोण दान करता ताका इनडायरेक्टलीची गौरव ताका प्राप्त जाता. कितले अवश्य अवकाश मेळटा दान करचे का आमगेल्या परंपरेन सांगले. दान केला का गौरव कितें का म्हळ कितें आमी सांगचे का. तुम्ही केन्नाय समुद्र खंय पळयले, तुम्ही आकाशार पळयले वे? समुद्र खंय पळयले तुम्ही? जमनीचेरी ना सकल पळयले, नॉट ऑन द टॉप, बिलो पळयले. आणि क्लाउड्स खंय पळयले? वयर पळयले. कितें कशी? प्रश्न केले केन्ना? समुद्र सकल आसा, क्लाउड्स वयर आसा. हे उलटा जाल्यार कशें आशिल्लें? जर अशें केन्ना तरी तुमकां स्वप्नांनी आयल्यार जाता, स्वप्नांत जाता, किंतु हांत जाता वे. किंतु तशी कितें सांगिल्लें आसा की समुद्र कसं करता, खंय 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 उदक आसा. तळ्याचें उदक खंय वता? समुद्राक वता. न्हंयचें उदक खंय वता? समुद्राक वता. अख्खा पाऊस पडले, लास्ट उदक खंय वता? समुद्राक वता. ಒಟ್ಟೂಚಿ ಉದ್ದ ಕೈ वता समुद्राक. अर्थात समुद्र कसं करत असा? उट्टू लोकांकडच्यान संग्रह करत असा, जस्ट टेकिंग इट. न्हंयची उदक येता, घेता बसला. तळ्याची उदक मेळटा तेंय घेता असा. पावसा उदक आसा, उठू घेता असा. किंतु कोणाक दिता ना. ओनली टेकिंग, नो गिविंग. खाली घेत बसला, कोणाकही दिता ना. आणि घेवचे गेल्यार वैके कोणा पिवचेकही जायना. इतलं असा भंडार भरून असल्यार वैकेची तुम्ही पिवचेक जायना. किंतु क्लाउड्स, मेघ, मोड कसन म्हणटाची ते तशी नाही. ते कसन करत की म्हळ्यार जे सूर्य असा, सूर्याचे प्रकाशाचे निमित्तान खंय खंय उदक आसा उठू तांडून घेता. खंय तळ्या वयरी सूर्यप्रकाश आले थंय तांडून घेतले, समुद्रांत आसा थंय तांडून घेतले, न्हंयत आसा थंय तांडून घेतले. खंय खंय उदक आसा ते सूर्याचे प्रकाशा निमित्तान तांडून घेतले. आम्ही इव्हॉपरेशनानी म्हणटाची. तांडून घेतल्या नंतर इव्हॉपरेशनानी जाता. कडेरी हे मॉन्सून सीझन केन्ना चालू जाता तेन्ना कसन करता, वापस कसकसन तांडून घेतले, वापस आमकाची वापस करता. एक साइड तांडून घेता, अनेक मॉन्सून टायमार कसं करता, वापस दान करता. सर्व जीव प्राणी जंतूक वापस ते उदक दिता. जर सूर्यान उठू उदक तांडून जर उदक दिल ना जाल्यार असल्यार तुम्ही वांचे जाता आशिल्ले. तुम्ही आलोचन करा, सूर्य देवान उठू तांडून घेतले उदक, आणि जर मोडान जर तुमका उदक दिल ना जाल्यार असल्यार तुम्ही कसं करता आशिल्ले. समुद्र खाली घेत असा, दिता ना. किंतु मोड कसं करता असा, एक साइड घेता आणि वापस दित असा. मनुष्य तशीच जावका. जर मनुष्य तशी जालें म्हळ्यार देवान कसं केलें, हो समुद्र काही दिना न्ही, खाली घेत बसली, ताका खंय दिलें, सकलचे स्थान दिलं. तू सकल उर, तू खाली घेत बसला, दिता ना, तुका हांगाचे स्थान. किंतु मोड कसं करता असा, तू दिता आशिल्ले निमित्तान तू घेता असा
आणि तू दिता असा त्या निमित्तान मोडान कसं केलं तुगेल स्थान वैर उरता आणि लोक केन्नाही तुका पळयताची म्हणून तशीची आईची दिवसाक ह्या इतल्या लोकांक सत्कार सन्मान आणि कितें जालें त्यांनी दान केले. हा तांणी जाऊन घेवन काय सांगितलं ना, डिमांड केलं ना, तुम्ही स्वामी महाराजाच्या समोर म्हाका सन्मान केले हांव तुका सिंहासनाक रुपया दिता नाजाल्यार हांव दिना असे काही त्यांनी डिमांड केलं ना. जर अशी डिमांड केले री त्यांनी ते दान म्हणून घ्याना, ते व्यापार म्हणून घेता, व्यवहार म्हणून घेता. दान म्हणले शब्द याना. दान करताना अशी सांगितलं असा की उजव हातान दिल्ले डाव हाताक कळ नाशी दिव काम आमगे. बट आमकां कसं की म्हळ्यार उठू जगा कळ काम ना आमगेर विचार. शास्त्र कसं सांगता उजव हातान दिल्ले डाव हाताक कळ ना काम आमगे. किंतु आमगेले का उठू लोकांक कळले हे हांव दिला म्हणून कळ का मागेल नाव येऊ का, ते आमगेले ते व्यवहार व्यापार जाता. हा आयज जी सन्मान केल्ली कशी केले ते तांणी जाऊन डिमांड केल्ली. कमिटी लोकांना एक इतले तांणी सहकार दिले. स्वामेले उपस्थितीत तांकां एक मंत्राक्षता स्वामेले एक अनुग्रह प्रसाद तांकां सर्व ही दानी लोकांक मेळका, तांगेल आनी भरभराट जावका. तांगेल भरभराट जाल्यार वापस कुलदेवस्थानात भरभराट जाता म्हणल्यार उद्देशान आयच्या दिसाक तांकां गौरव केले विना तांणी काय अपेक्षा केले ना. तुम्ही स्वामी महाराजाक म्हाका मागेल नाव सांगका, म्हाका शाल घालका, म्हाका सन्मान करका, तेन्नाच हांव दान दिता म्हणून कोणेही सांग. सो त्या निमित्तानं निर्लिप्त कशनेची अपेक्षा करनाशीची आम्ही दान धर्म करका म्हणून सांगितलं असा. तिसरे कशनेची कार्य करताना 100% जाऊन गेलो आम्ही हे करका. तंतू कोणाक तरी देवाल विषय जावो ना गुरुल विषय जावो ना आवय बापेल विषय जावो तुगेल दोस्त जावो ना धर्मपत्नी जावो ना अन्य अदर्स तुमगेले ओनर तुमगेले खंयचे तरी कंपनीत काम करता ते बॉसाचे कंपनीत जावो खंयचे रितीरी ताका कमीपण करचे तशी तुम्ही कर नाका. हे थोडे कमी केले करता ना. आम्ही चोर निपी काम म्हणताच. चोर निपी काम म्हळ्यार जर ऑफिसाक 8 घंटेक रिपोर्ट टाइम असल्यार 10 घंटेक वच्चे बॉसाक काय कळना, तो काय डायरेक्ट दिवसा काय पळोवचे केना होडोड कंपनी जाल्यार. किंतु पगार तितले घेऊन वता. 2 तास लेट आयला म्हणून घेऊन पगारान कसं नाही कमी करून घेण्याचे पगार तितले उरता. तसले केलो पण ता मनात दिसचे ना देवाले ना रे 4 तासांनी कितें 2 तासा भितर काबार करा बिगी बिगी करा म्हणून अशी मोस करचे खंयचेही प्रयत्न करनाका. तशी करचे गेल्यार 1 दिवस 2 दिवस 3 दिवस 4 दिवस मॅक्झिमम 1 महिना 1 वर्ष 1 दिवस तुमका भायर पडता ना जर तुमका उन्नती जायना. एक गाडवाले कथा अशी असा. एक गाडवाचो कोण यजमान आशिल्लो. तो यजमान कसं करता आशिल्लो की म्हळ्यार गाडवाले मागशी तो केन्नाही एक 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 पोती दवरता आशिल्लो. त्यागेले मिठा पोती दवरता आशिल्लो. मीठ म्हळ्यार तुमकां सॉल्ट. ते मिठाचे पोती 2-3 पोती ते गाडवाले फाटीरी दवरता आशिल्ले. आणि तुमकां खबर आसा की गाडव केन्नाही ट्रान्सपोर्टेशनाक आनी अत्यंत तो सो दिवसा ते गाडवाले फाटीक ते मिठाचे पोती दवरता आशिल्ले आणि हांगातल्यान आनी कडेन ताणें ट्रान्सपोर्ट करचे आशिल्ले. दिवसा ट्रान्सपोर्ट करताना मध्य एक हॉळ आशिल्ले. आमी पॉन्ड म्हणटाची लेक म्हणटाची ते दांटून वचचेक इजी आशिल्ले. तसले एक पॉन्ड आशिल्ले. सो एवरी डे ते लेक दांटून घेवन वचचे ते हॉळ दांटून घेवन वचत आशिल्ले. एक दिवस अचानक कसं जालें की म्हळ्यार एक दिवस ते गाडव कसं आसा ते पोती घेवन मिठाचे पोती घेवन घेवन त्या हॉळांत पडलो. म्हणजे सकल पडले. सकल पडले निमित्तान कसं जालें की म्हळ्यार ते मीठ कसं आसा उदकाचे संपर्कांत आयले. उदकाचे संपर्कांत आयल नंतर मीठ उठू करगून गेले. मीठ उठू करगून गेल्या नंतर गाडव घेवन वापस राबलो. ताका दिसले हे उदकांत पडिला जन मस्त कमी जालें भार. गाडवा कसं दिसले मीठ उदकात संपर्कांत आयले निमित्तान मिठाचे अंश उदकांत गेले आणि पोतीचे भार कसं आसा ते मस्त कमी झाले. मस्त कमी जाले फुड्यान हा
बरें जालें, कम्फर्टेबल फील जालें. कडेर ताणें नेक्स्ट डे आयच्या दिवसाक बाय मिस्टेक पडिल्लो तो. आयच्या दिवसाक बाय मिस्टेक पडिल्लो. नेक्स्ट डे तुलें ताण कसं केलें की म्हळ्यार दिवसाची पार जाताना एकदा पुढचे एकदा पडचे आनी कडेन आनी वापस भार कमी जाले म्हणगे न्हू. अशी दिवसा यजमानाक अशी जाता आशिल्ली. म्हळ्यार यजमानाक कसं दिसलें तो खंयकी जारून घेवन पडचे लागला म्हणगे न्हू. यजमानाक दिसचे लागले आज पडलो मरे, खंयकी फातोर मध्ये आयलो पडलो, कसकी जावन घेवन पडत आसा म्हूण लेखलो. कडे दिवसा हे कशी चालू जाता आशिल्लताना हाका कसकी अनुमान आयले, हे कसकी गाडव कसकी करत आसा म्हणून. म्हाका गाड्डव करता आसकी म्हणून ताका दिसलें. हांव गाडवाचेर दवरले, गाड्डव म्हाका गाड्डव करता आसा म्हणून दिसून गेलो. ताण कसं केलें की म्हळ्यार दिवसा तो मिठाचे पोती दवरता आशिल्ले. ताण आतां हे कसन म्हणून कळचे कितें मीठ काडले आनी तातूंत कापूस भरले. उठू कापूस भरले आनी कापूस भरिल्ले नंतर ताका कमी दिसले. कडेन केन्ना केन्ना सेम मिठाचे भार कितले जाता तितलेच वेटाचे ताणें कापूस भरले. कापूस भरले. हो गाडो ताणें तेच सेम प्लॅन केले आनी गेलो. थंय व्हळ आयले आनी थंय पडलो. पडले नंतर ते कापूस आशिल्ले मिठान ते उड्डा उठू तांडून घेतले. ते उड्डूची उड्डा तांडून घेतले नंतर मिठाचे भाराकिंता आनीकची डबल भार ताका जाले. कापसाचे आनी उदकाचे दोन्ही भार जॉईंट जाले आनी आतां मस्त भार जावचे लागले. इतले दिवस पडिल्ले भार कमी जाता आशिल्ले. आज पडिला जेन्ना भार जास्त जावचे लागले. कडेर दिसले यजमानाक कसकी केले आनी कोण घेवन फायदो ना. आतांनी पडत उरले म्हळ्यार भार आनीक जास्त जाता. मिठाचे पोती घेवन वच्चे सुखाचे म्हूण न्हू ताका ते अवज्ञान तेन्ना जालें. आमकांय दिसता एकदा जर खंय तरी दिसलें की हा देवस्थान सोडून टाके, एक वर्ष सोडले न्ही आनी कंटिन्यू करचे नाका. लास्ट इयर कशें तें जालें न्ही सेम रिपीट करे. एक वर्ष तें जालें, सेकंड इयर नाका देवस्थान, थर्ड इयर नाका, चौथे वर्षाक त्रास जाता न्ही तेन्ना आनी वापस स्टार्ट करचे चाल करता. तशीच खंय जॉबान तुरो ना तुमगेले वैयक्तीक जिवनांत जो हे शॉर्टकट करे हे करचे नाका. ते गाडवान कशी केले पडचे भार कमी जावचे. एक दिवस वापस ताका भार ताजेकिंता जास्त जावचे जाले. वापस तेन्ना ताका सांगता पयलीं कशें आशिल्लें तशी केल्या बरें. तशीच आमगे जिवना आनी कश्ट आयले नंतर वापस पयलीं कसा परंपरा आशिल्ले वापस ते चालू करचे जाता. वापस कुलदेवस्थाना येवचे, वापस देवस्थान करचे, वापस गुरुले घेवचे, वापस मंत्राक्षर घेवचे, वापस काम करचे. इतले दिवस सोडिले कष्ट येवचे लागले, वापस ते रुटीन चालू करचे लागले. सो तितले जावचे पर्यंत वेट करच्याक वच नाकाचे. केन्ना तुमकां अवकाश मेळ्ळे, केन्ना तुमकां देवान तुमकां सलग अनुग्रह केले तेन्ना जाल्ले तितले हरिसेवा गुरुसेवा कोण घेवन तुमगे जीवन तुम्ही पावन कोण घेतले हे अत्यंत सुखाचे. तसले एक अवकाश नोव्हेंबर 27 तुलेन डिसेंबर 7 पर्यंत पर्तगाळी मठांत तू जावच आसा. हरी आणि गुरु दोन्ही सेव करतसर भाग्य तुमकां हे प्राप्त जाले. 550 वापस येना. हे आयुष्यान तू एक पंथा येवचे तसल हे एक महोत्सव. आमगेले पंचशताब्दी महोत्सव आमकां पळोवचेक जालना. तशीच उठू लोकांक 50-50 वर्ष पळोवचेक मेळना जाताले. आनी केन्ना तुमकां अवकाश मेळ्ळो आसा तर उठू लोकांनी पर्तगाळी मठांत येवन घेवन तुम्ही सर्व लोकांना थंय सहभाग जावका म्हणून हे संदर्भार तुमकां आमी आमंत्रण दितात. सर्व लोकांनी तुम्ही सहभाग जावचे. आणि आईचे सभा कार्यक्रमा निमित्तान अनेक गांवचे लोक हांगा उपस्थिती आसाची. तशीच दान केलेली तसले दानी वर्ग हांगा आसाची. त्या सर्व ही लोकांक शांतादुर्गा रामदेव वीर विठ्ठलाले कुलदेवाल संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त जावो म्हणून देवा लागे मी प्रार्थना करताची. सभेरी बशिल तसले सर्व ही आमगेले शिष्यवर्ग तशीच वैदिक वर्ग समाज बांधव सर्व ही लोकांले जीवनांतू तांणी करतसले उद्योग व्यवसायांतू तशीच देवस्थानाच्या प्राकारांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत
आमगेला आशीर्वाद पर भाषणाच्या मी मंगल कडिताची श्रीकृष्णार्पण